First of all, congratulations Thank you so for a very good initiative, excellent initiative, and a super hit initiative. I should say. And first of all, सांगा आमकां की तुमकां कितें दिसलें की हांगा मोरजे तुमच्या गांवान हो येदो व्हडलो मेगा जॉब फेअर घेवपाची प्रेरणा खंयच्यान येयली? आता पळयत जाल्यार म्हाजी जी पार्श्वभूमी आसा इन मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी, आय वॉज लायक मोर एसोसिएट वीथ यूथ जनरली. आनी तेंच्या वांगडा कित्याक जनरली हांव यूथ म्हणजे साहजिकच लायक मॅन्डेट लोकां वांगडा म्हाजी उठ बस चड आसतली. सो तेंच्या वांगडा स्पोर्ट्स कल्चरल क्लब्स जे मांद्रे मतदारसंघान आसा तेंच्या वांगडा म्हाजे जवळचे संबंद आसतले, आपुलकेचे एक फ्रेंडशिपाचे संबंद आसले. तेन्ना तेंच्या वांगडा वावर करता करता म्हाका अशें दिसून आयलें की खुबशे सुशिक्षीत जे शिकलेले भुरगे आसात ते आयज योग्य रोजगाराचे संदीक वाट पळयतात. अजून उपलब्ध जावंक ना तांकां, वाट पळयताले. सो म्हाका अशें दिसून आयलें की गोवा आमी म्हणटा इतले ट्युरिस्ट डेस्टिनेशन, इतली व्हडली 5 स्टार्स आहात आनी इंडस्ट्रियल झोनूय आहात आमच्या राज्यान, तरी आसतना इतलो पोटेन्शियल आमच्या राज्यान आसतना इतली बेकारी कित्याक, इतलो बेरोजगार युवकाचो एकुमेंट कित्याक जायत रावले इन दॅट सेक्टर. सो म्हणून आमी चवकशी करता करता खंय कंपनीज कितें आहा, कितले वेकन्सीज आहा, सो वी कॅन अभ्यास करता करता सो म्हाजो एक भाचो सुजीत सिंग म्हणून आमी बसलेले. सो ही इज इन दॅट फील्ड, HR फिल्डांतलो तो. सो मागीर तेच्या विशय करता करता आमी म्हटलें कंपनीसाक आमी विचारया बाबा तुमचे कडेन कितले इन्क्वायरीज आहात आनी आमी ती मॅसेज आमच्या भुरग्यां पर्यंत पावोवया. फक्त तितले पयली आयडिया आसली. ही आयडिया हे अशें करता करता कंपनीसांक आमी एप्रोच जाले. करता करता आमच्या तकलेन विचार आयलो की वाय नॉट जॉब फेअर. इन्स्टेड ऑफ 10 लोकांक थ्रू सोशल मिडिया म्हायती प्रोवायड करचे पेक्षा वाय नॉट जॉब फेअर एक मेगा अवेरनेस करून एक मेगा जॉब फेअर ऑर्गनायज करून तेतून कंपनीसूय लाभ जातलो आनी जे जॉब सिकर आहात तांकांय लाभ जातलो. आमकां मिक्स लोक मेळ्ळे. खूब उच्च शिक्षीत भुरगे कितलींशीं वर्सां योग्य नोकरीच्या शोधात तांकां उपलब्ध जायना म्हणून ते जबरदस्तीन तांकां बेकार रावचे पडले. आनी फ्रेशर्स सुद्दां आसले म्हणजे सडनली पास जावन तांकां संदीच्या 6 म्हयने पूण मिक्स आसलो. आनी खूब वर्सां बेरोजगार रावलेले भुरगे म्हाका बऱ्यापैकी आदळ्ळे तेंच्या. आनी आयज पळयत जाल्यार आतां आमी चालू आहा, अजून रेजिस्ट्रेशन अजुनूय चालू आहा. सो सांजचे किंवा फाल्यां आमी घेवन बसतले एक्चुअल कितले रेजिस्ट्रेशन जालां. आयज आतां पर्यंत म्हाज्या प्रमाणे 850 क्रॉस जाल्ले. सो एक्चुअल फिगर आतां घेवन बसपाचो आहा. आनी म्हाज्या हिसपान जो HR आमी जे इंटरेक्ट केला हांवें HRान कडेन, सो तेंचो रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी पॉझिटीव. आतां कशें आसलें, थोडे हांव कंपनीसांक जेन्ना मेळटालो ते म्हणटा मोरचेन कितले लोक येवचे ना रे जॉब फेअराक, कळ्ळें न्हू. पण आयज जे HRs जे कंपनीज हांगा आयिल्ले तेंच्यांनी उलट पत्रिका दिली म्हाका. जाल्यार कितें भुरगे मेळ्ळे आमकां, हायली क्वॉलिफायड भुरगे मेळ्ळे. तरी पूण वी हॅव टू वेट फॉर मोर 3-4 days. सो कंपनीन आमकां सांगलां जे आयज पार्टिसिपेट जाला तेंच्यांनी सांगलां की दे वील गिव अस कितें म्हणटात ते आमचे आपलो इनपूट दितले. तेंच्यांनी कितल्याक जाणांक सिलेक्ट केला विथ ए प्रॉपर नेम एंड एड्रेस. सो आमी आनी एकदां प्रेस कॉन्फरन्स घेवन ह्या टोटल जॉब फेअराचो कितें चित्त कितें जाला ते रिपोर्ट तो आमी फुडें येतले तुमच्या मार्फत आमच्या गोंयकारां फुडें आमी येतले. हय. जस्ट अर्देवर सुमार उरला हे हांगा क्लोज जावपाक म्हणजे रजिस्ट्रेशन. आनी आतां पर्यंत 850 क्रॉस जाला हो आमकां फिगर सरान सांगला. तो बी रफ फिगर. आय एम शुअर की तो तेज्या पेक्षा चड आसा. आनी आय एम डॅम शुअर सर 1000 वयर क्रॉस जावपाक जावपाक जाय 1000 वयर 100% जावपाक जाय. रीती बरें 6 लोक बसतली ओन्ली टू रजिस्टर. या सो देन वी हॅव टू गॅदर. अजूनय तेंचे चालू आयज इट डजंट लूक नायस टू डिस्टर्ब रायट नाव तांकां. सो लेट देम फिनिश देयर वर्क देन वील कम अप विथ द एक्झॅक्ट फिगर. प्रेस घेवन एक्झॅक्टली आफ्टर वन वीक कितले रेजिस्ट्रेशन जाले आनी कितले कंपनीज आयिल्ल्यो आनी कितले कन्वर्ट जाले इंटू जॉब. या इन टोटल डिटेल रिपोर्ट तुमी म्हटला तसो आमी घेवन फुडें येतले. म्हजें नांव श्रीधर गोसावी. हांव चोपड्याच्यान येयला. सो हांवें एकावंटंटाच्या पोस्टाक CV दिल्ली म्हाजी. सो म्हाका दिसता की म्हाका जॉब मेळटले. तेज शेटगांवकर म्हापसासून आयिल्लो आनी हांगा हांव इंजिनियरींग जॉबा खातीर अप्लाय केल्लो आसा. म्हजें नांव रोहित गावडे आनी हांव मांद्रेसून येयला. सचिन परवान जॉब फेअर ऑर्गनायज केला आयज संडे. बरें दिसलें, खूब लोक येयला आनी आमकां मातशी ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी जॉब फेअर जॉब इंटरव्यू दिवपाक. म्हजें नांव सिद्धार्थ शेटये. हांव थिवीमच्यान आयला आनी सचिन परब यांनी हो जॉब फेअर आयज ऑर्गनायज केलो आसा.
ताका हांव मना पासून थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. म्हाजें नांव सर्वेश शेडगांवकर, हांव हांगाचो मोरजेचो. म्हाका दिसता सचिन परमान जे जॉब फेअर आयोजन केला तसले आनी तेणी फुडल्या वर्सा आनी अरेंज करपाचें. हांवें एप्लाय केला फ्रंट ऑफिस डेस्क. म्हजें नांव सिद्धार्थ, हांव मोरजेचो. आतां इंटरव्यू दिवन येयला. सचिन परमान ऑर्गनायज केला की हो आमकां एक स्टेप फुडें की आमकां हो ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाची ती. हांव मनोज कुरकणकर. आय स्पेशली थँक्स सचिन परब and also congratulate Sachin Parab for this mega camp, I will say, because the way it is organized, planned, and I can see a huge crowd here. The people who are seeking for job, and I think it's a good platform for the youth to get a job here. हांव हरमल पंच मेंबर प्रवीण वांयगणकर. आयज जो सचिनान जॉब फेअर जो अरेंज केला बरें दिसलें पळोवन. हांगा भरपूर भुरगे हांगासर जमलेले आसा आनी अशेंच भोंवता बेकार तेच्या खातीर एक बरो जॉब हें अवेलेबल केल्ल्या बद्दल हांव ते सचिन परबाचे ताका थँक्स म्हणटा. आनी फुडले तेणी अशेंच करीत रावपाचें, आमचो ताका सपोर्ट आसतलो. हांव स्पेशल हरमलच्यान मुद्दम पळोवपाक गेला की आयज कितले भुरगे आहा ते हेका. पूण म्हाका खरेंच बरें आतां आजून पर्यंत म्हाका दिसता 400 ते 500 हांवें भुरगे पळयला आनी म्हाका दिसता सांज मेरेन 1000 मोर दॅन 1000 म्हाका दिसता येवपाचें आजून आसा. नांव महेश कांबळे, हांव पारशाचो. आनी कशें आहा, इतलीं वर्सां आमच्या ह्या मांद्रे मतदारसंघान आमदार हे आमचे मुख्यमंत्री सुद्दां जाले, पूण अशें केन्ना जॉबाचें हें करूंक ना. आनी अशें चडशे हे सांगता की आमचे मांद्रेचे मतदारचे हेतून आहात ते सगळे जॉब आहात, वेल कामांक वयतात भुरगे. पूण जर कामांक वयता जाल्यार हे आयज कितें. हांव हरमलचो सरपंच अनंत गडेकर. म्हाजे बरोबर म्हाजो मेंबर आसा गुणाजी ठाकूर, तशेंच आमचे हरमलचे नागरीक. आमी सचिनाक म्हाका दिसता कितलींशींच वर्सां पळयतात. कितलेशेच तेणी समाज कार्य केल्लें आसा. जे करतना तेणी जे गांवागांवान टुर्नामेंट्स जातात, जावं गणपतीच्या टायमार जे प्रोग्राम्स असतात, जावं नवरात्राच्या टायमान जे प्रोग्राम्स असतात, व इतर कसलेय प्रोग्राम्स आसूं, सगळ्या प्रोग्रामांत तो सहभागी असता. आयज त्यांनी ही जी आमच्या मांद्रे मतदारसंघातील ज्या आमचे जे तरुण पिढी आसा तांकां एक गोल्डन ऑपॉर्च्युनिटी, जे सुवर्ण संधी दिल्या. कारण अशा प्रकारचो हो जॉब फेअर हो म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघात पयलोच. हांगासर संधी ना मेळ्ळी जाल्यार तांकां एक अनुभव मेळटलो की फुडें इंटरव्यू कशी दिवप, फुडें जे एग्जाम्स असतात ते कशें आन्सर करप, ही एक तांकां संधी. आणि ही संधी आमकां आमच्या सचिन परबान आयोजीत करून दिल्यात, ताका बद्दल तेंचे अभिनंदन करता. म्हजें नांव धनश्री गुरुदास कोरगांवकर. हांव बिझनस हेड ऑफ एकलक्ष कन्सल्टन्सी जेणे ऑर्गनायज केला. ओके, सो सद्या मेरेन तरी आमचे कडेन जे रेजिस्ट्रेशन जाल्या पळय ते ऑलमोस्ट 400 मेरेन पावल्या आनी आमी एक्सपेक्ट करता की बाय इवनिंग आमचे कडेन एटलिस्ट 1000 तरी जावंक जाय विथ फ्रेशर प्लस जे एक्सपिरियन्स आसा पळय ते. एंड सेकेंड थिंग, आमचे कडेन जे रेजिस्ट्रेशन्स येयल्या ते अरावंड ऑलमोस्ट नॉर्थ गोवाचे ऑलमोस्ट सगळ्यां कडेन येयला. लायक हांगाले येयल्याच, म्हापसा, पेंजीम, बिचोलीम, साकलीम ते सायडीकसून येयला. सो एक्सपेक्ट करता की हांगा आनीक सुद्दां हांगा रेजिस्ट्रेशन वाडपाचें अशें एक्सपेक्ट करता. 7 LIC म्हापसा आमी हें हांगा येयला ते एजंट रिक्रूट करपाक आनी आमकां हांगा रिस्पॉन्ड बरो गावलो आनी मिस्टर सचिन परबान एक बरें हें केलां, इनिशिएटीव घेतला. कितें आमचे आतां गोंयचे लोकांक एक 40% लोक सुद्दां यूथ आहा आनी अनएम्प्लॉयमेंट खुबशे वाडलेले आहा. आनी हे आतां प्रायवेट जॉब फेअर करून सचिन परब हेणे एक बरें एक उत्तम काम केल्लें आसा. तेका आमी तेजे आभारी मानता, ताका थँक्यू म्हणटा. हांव सत्यन म्हापसेकर, सिनियर एजन्सी मॅनेजर फॉर SBI लायफ. आनी आयज आमी हांगा जमले तर सचिन परबान जॉब मेला हें बऱ्या परीन ऑर्गनायज केलो. तर युथाक हांगा इन्फॉर्मेशन मेळपाक जाय, युथाचे जॉबाची तेणी हें केली आनी आमी हांगा आमकां तेंच्यांनी SBIचो कावंटर घालपाक ऑपॉर्च्युनिटी दिली. People like us from Whispering Palm Via, from Kandolim, and which is useful for ourselves for employing new candidates in our industry. We would like to thank Mr. Sachin Parab as well as Ekalaksha Consultancy for organizing this seminar and helping us as well as Goan youth.
I'm Suhas from Chart and More. We actually came here to hire people for our shop. We've recently started a shop in Parvaram, which is into food services. And we were looking for Comi 3 and Comi 4. Let me first, congratulate Mr. Parab for holding this, and of course Eklaksh Consultancy for doing such a wonderful work here. We've been to many job fairs, but this is very well organized. We see a lot of vacancies very prominently displayed outside, which makes easier for candidates to find out recruiters. माझ्या कंपनीचें नाव आसा नॅशनल मॅनपावर सर्विसीस आनी आमी हांगा एक कन्सल्टंट म्हणून आमी इल्ले हांगा आनी आमकां हांगा सचिन परब आमचो तेणी एक बरें काम केलें अशें की हांगा आमकां एक बरो रेस्पॉन्स मेळ्ळा आसा हांगा आनी तेज्या माध्यमान आमकां बरेचशे भुरगे हांगा मेळ्ळे आनी तेणी एक बरें काम केलें की एक आमी जे हे भुरगे व्हरून आमी कंपनीन जे जॉयन करता तेंचे कितें तरी फाल्यां फ्युचर तेंचे बरें कितें तरी तेंचे जावपाचें आसा. So Mr. Sachin Parab has approached Ananya Manpower Solutions, and he gave us the opportunity to organize the job fair, and we have got a quite good response from most of the candidates, and whatever requirements we have in our company, so we have got the candidates. Hi, good afternoon. My name is Nazuka and I'm representing Pioneer Mobile. We are actually from Vivo company. Okay, so this is the first job fair I'm attending. We've got quite a good response. We've got about, I think, 100 resumes as of now. The vacancies we had is about 10 to 15. Let's see how we'll be shortlisting some candidates from this. It's a good initiative taken by Sachin and the consultancy, Eklaksh Consultancy. हांव संतोष निलोजी युरेका फोर्साक रिप्रेजेंट करता. सो आयच्या ह्या जॉब फेराक आमी पार्टिसिपेट जाला. सो आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी आमच्या गांवचे मोरजे गांवचे सरावंडींग गांवचे खूब भुरगे येयले. म्हणजे आमी इंटरव्यूज घेतले, तेंच्यांनी बरो रिस्पॉन्स दिला. आपूण जॉब म्हणजे कंपनीन जॉयन जाता म्हणून आनी ह्या कंपनीन बरें करियर आसा. दे कॅन अर्न गूड मनी. तांकां भायर वचपाची संदी आसा. म्हजें नांव शांत बुलनवार. हांव रिप्रेजेंट करता म्हजें फर्म एस डायग्नोस्टीक सेंटर. हांव हांगा जॉब फेराक येयला बिकॉज ऑफ सचिन परबान आमकां इनवायट केल्लो एंड वीथ असोसिएशन वीथ एकलक्ष कन्सल्टन्सी हेंच्यांनी आमकां इनवायट केल्लें. सो तेज्या खातीर हांगा म्हाज्या रिक्वायरमेंटा खातीर येयल्लो दॅट पार्ट टायम लॅब टॅक्निशियन पळयता आमी जे गांवांनी आमी स्मॉल सेंटर्स ओपन करपाक पळयता. आय एम रायन डेमेलो एंड आय एम फ्रॉम अ न्यू स्टार्टअप इन गोवा, All Right Systems. It was a wonderful experience at the job fair held over here in Morji, and I'm really thankful to Mr. Sachin Parab. A lot of candidates have turned up. We've got almost around 27 applications come in over here, and I think Goa needs a lot of job fairs like this. हॅलो एवरीवन, आमी मणिपाल हॉस्पिटलाच्यान येयला हांगा जॉब फेराक मोरजेम, आनी इट इज अ वेरी गुड इनिशिएटीव बाय मिस्टर सचिन परब, एंड वी आर वेरी थँकफूल टू ऑल द ऑर्गनायजर्स हियर्स हू हॅव ऑर्गनायज्ड अ वेरी गुड इव्हेंट हियर. आनी एक्चुअली आमकां हातूंच्यान खूब हेल्प जाला बिकॉज वी हॅव रिसिव्ड मॅनी CVs एंड वीच आर ऑल फ्रॉम गोवा. बेसिकली वी आर लुकिंग आउट फॉर गिविंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू पीपल ऑफ गोवा वेर इन दे कैन गेट एम्प्लॉयड. मेरा नाम संजय शुक्ला है. मैं बजाज फाइनेंस का सेल्स मैनेजर हूँ. मेरी ब्रांच जो है मापसा में. मैंने यहाँ फर्स्ट टाइम मैंने विजिट किया होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ का जो रिस्पांस रहा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है तो बहुत मेरे को अच्छे मिले. और बेसिकली सचिन ने जो यहाँ पे ऑर्गेनाइज इवेंट्स करा ये बहुत ही बेस्ट रहा यहाँ का. सो आई एम कहूँगा दैट इज़ ओके फॉर मी. This is a very good event which has been organized, and for a security company we have got a lot of response also, and I am thankful to Mr. Parab for organizing such a beautiful event and organizing it so well. Everything is being taken care of. We're getting good response. Good afternoon. I am a company representative for Deepsai Enterprises, आनी हांगासर आमकां बरोसो मेळ्ळो आसा. हांगा खुबशे कॅन्डिडेट गावल्ले आसा आमकां, आनी आमी तांकां शॉर्टलिस्टूय केला. सो ओवरऑल आमकां 100+ कॅन्डिडेट सद्या मेळ्ळे आहा. तितून आमी आतां 30 कॅन्डिडेट्सांक शॉर्टलिस्ट केला. फायनल राउंड ऑफ इंटरव्यू फाल्यां आसतली. My name is Leena Shettier and we are representing Jai Bhuvan Builders. So it was a very good job fair which from which we got good response, good candidates, and yes, it was a very great help from Sachin sir. I'm Shubhada Parab from Virnoda. Okay, I have applied here for the HR post and for the accounting and finance. Even I have applied for the marketing executive,
And actually, if you look at this is a good opportunity for the students, because nowadays it is very difficult to get a job in a government offices, wherein you need to have influence as well. But if you look at this, it is very helpful for the youth. म्हजें नांव विश्वनाथ गाडगील, हांव वाळपयच्यान येयला आनी हांवें एस डायग्नोस्टीक म्हणून आसा थंय अप्लाय केला सी वी दिला हांवें थंय. तर म्हजी क्वॉलिफिकेशन MSc मायक्रोबायोलॉजी, सो हांवें चिंतलें की एस डायग्नोस्टीक आसा थंय दिल्यार बरें. तर हांव थँक्स म्हणपाक सोदतां सचिन परबाक जेणे आयज हो जॉब फेर ऑर्गनायज केलो. My name is Pooja Bisht. I have come from Ribanda, Chimbel, and the job fair which is organized by Sir Sachin. It's a very nice opportunity for freshers like us and the people who need jobs, and it's a nice opportunity for us. And I have applied in ACE Diagnostics and in some consultancy. So म्हजें नांव द्विती मापारी, हांव चोडणाच्यान आयला, तिसवाडी तालुका. हांवें फार्मा खातीर कन्सल्टन्सीन म्हजो CV दिला. एंड म्हाका अशें दिसता की असले जॉब फेर ऑर्गनायज करून बरें जाता की लायक दुसऱ्या फिल्डांतल्यान शिकलेलीं भुरगीं एकी कडेन येवन जॉब फेरान तांकां ऑपॉर्च्युनिटीज कळटा, बाबा खंय वेकन्सी आसा, खंय कितें आसा. हांव गुरुदास पांडे पार्शेसून, आनी हो जो कार्यक्रम हांगर सचिन परबान ह्या युथा खातीर ऑर्गनायज केल्लो आसा. जे जॉब जे भुरगे सोदतात आयच्या ह्या हेतून युगान, ते जॉब आतां सहज गव्हर्मेंटाचे भुरगे जॉब मेळना. आनी ही जी ऑपॉर्च्युनिटी जी सचिन परबान आमकां हांगासर उपलब्ध करून दिल्लेली आसा, ती बऱ्यापैकी उपलब्ध केल्लेली आसा. बऱ्यापैकी आयोजन तेणी हांगासर केल्लेलें आसा. परबान हे केला सदान, सचिन सदान हे केला पळय बरें केला. सगळ्या भुरग्यांक खूब म्हणजे जॉब लागतले, म्हणजे आमचे गोंयकार भुरगे आसतले ते कामाक बरें लागतले. मी मुलजेतून मध्यवाला इथे येयला आणि मी जॉब दिला पेंबर ग्रुपान इंटरव्यू दिला. सर सचिन परबान ऑर्गनाइज मेगा जॉब केला. इट इज हेल्पफुल फॉर अस बिकॉज वी डोंट नो अबाउट मोस्ट ऑफ द कंपनीज. इट विल हेल्प एंड आय हॅव गिवन इंटरव्यू वन. इट इज बेस्ट एक्सपिरियन्स फॉर विश्व तारी. हांव हरमल वाड्यावयल्यान येयला, खालचा वाडा. हांव थँक्यू म्हणटा सचित सर की ही जॉब ऑफर येयल्या ती. एक्चुली माझ्या मनान आसलेली की एक जॉब करपाचें काय. म्हजें नांव युवराज शेटकर, हांव हरमलसून येयला, देवलवाडा हरमल पेडणे गोवा. म्हजें नांव कोमल भावकर, हांव कानोळेच्यान येयला आनी हांव हांगासर HR एक्झिक्युटीव आनी HR असिस्टंट त्या पोस्टा खातीर येयला. आय थिंक सचिन परबान बरें काम केलां फॉर फ्रेशर्स एंड ऑल जे जॉब सिकर्स, एंड आय थिंक मोस्ट ऑफ देमाक हांगा मेळटलो जॉब. म्हजें नांव साकर विलास सुक्षेकर, हांव पेडणेचो. हांवें सेक्युरिटी सुपरवायझराक एप्लाय केल्लेली, सो बेस्ट एक्सपिरियन्स आयलो. आनी हे न्यू हेचे केले जॉबाक केले पळय ती बेस्ट हे आहा. तेच्या खातीर जे अनएम्प्लॉयड लोक आहात पळय आमचे भुरगे, सो तेंच्या खातीर एक ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी आहा. सो म्हजें नांव दिलीप मेथर, हेडमास्टर विद्याप्रसाद हायस्कूल मोर्जी. आमच्या स्कुलान सचिन परब युवा आयोजक जे आसात ज्यांनी बऱ्यापैकी हो जॉब फेर आयोजीत केल्लो आसा. हितून चडशे सगळ्या फिल्डांतले भुरग्यांनी येवन जे आपले हें दाखयलें त्या खरेंच एक स्तुत्य उपक्रम असो सचिन परबान केल्लो आसा. आनी आमच्या पेडणे तालुक्यान इवन गोंयान जी बेकारी जी आसा तांकां एक स्कोप. एरवी आमी जेन्ना भुरगे जेन्ना आमच्या कंपनीन जेन्ना वयतात आपलो बायोडेटा घेवपाक, तेन्ना तो गार्ड जो आसता सेक्युरिटी गार्ड तो घेता, दिता वो ना हे कोणाक खबर आसना. ते सांगता मागीर तुमी येयात. पण हे फावट आयज तांकां प्रत्यक्ष इंटरव्यू ऑन द स्पॉट तांकां सिलेक्शन केल्लें आसा. एक बऱ्यापैकी कार्यक्रम घडयल्लो आसा. हेज्या हांव पांडुरंग पार्सेकर, हांव सचिनाचो फ्रेंड. आनी हांगा जो जॉब फेर केला सचिनान तो बरो प्रतिसाद ताका मेळ्ळो आहा. आनी आतां सकाळच्यान 500 लोक सद्या भुरगे येवन गेल्ले आहा. आनी त्या भुरग्यांक पयल्या आनीक भुरगे येवपाचे अशें दिसता हांगा जास्तीत जास्त. आनी हो जो सचिनान जॉब फेर केला न्हू तो हांगा भुरग्यांक खूब फायदेशीर आसा. संतोष तुकाराम शेटगांवकर, ही विद्याप्रसारक समाज ही जी संस्था तेचो ट्रेजरर आसा. आनी आतां आज जो बाब सचिन परबान हांगा जो एक मेगा जॉब फेर आयोजीत केला, खरोच तेणे एक बरो विशय सोदून काडलो.
अत्यंत मतदारसंघातल्या बेकार युवकांक, बेकार न्हू सुशिक्षीत युवकांक हे अत्यावश्यक आसलें. हांव प्रसन्न कुमार सेटगांवकर हे संस्थेचो जनरल सेक्रेटरी आनी सचिन बाबान आमकां हांगा रिक्वेस्ट केलो की आमची स्कूल प्रिमायसीस मेगा फेर 27 मेक दिवचो म्हणून आमी एकाच तेज्या उतरान दिले आनी तेणी आमकां ह्या वर्साच्यान प्रॉमीस केला की एवरी इयर ते आमच्या त्या स्कूल प्रिमायसिसान ते मेगा जॉब फेर घेतले. ह्या फुडें तेणी समाज सेवा करता आसतना हेज्या पयलीं तेणी आमच्या ह्या मतदारसंघान हेल्मेटां वांटलेलीं तशेंच लोकांक चश्मे वांटलेले हांगा आनी अशें तेणी स्तूत उपक्रम हे सुरू केल्लेले आहात तेका आमचो पूर्ण फाटिंबो आसतलो. सो हो जॉब फेर तुमचो फर्स्ट जॉब फेर आशिल्लो सो हांगा तुमी मोरजे गांवान हे केल्लो आनी तो आयज हिट जाल्लेलो आसा. सो ह्या फुडारान तुमचे प्लॅन आसा आनीक अशें घडोवन हाडपाचें ह्या तालुक्यान ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? आतां हांवें ह्यो फर्स्ट जॉब फेर जावच्या पयलींच हांवें डिक्लेअर केल्लें की मातसो जरी सक्सेस मेळ्ळो तरी एवरी इयर करतलो. ह्यो तो तुमी सांगल्या प्रमाणे हिट जाला, ह्यो सुपर डुपर हिट जॉब फेर आय वील रिपीट एवरी इयर. 250 कंपनी जर आयले जाल्यार हांगा 10,000 वेकन्सीज आसपाच्यो. इन्स्टेड ऑफ आयज आतां 1600 वेकन्सीज आसल्यो ते 10,000 आसपाच्यो. सो हे 10,000 जर सरकार जर आपले प्रयत्नान, बिकॉज हांव जर करूं शकता, हांव जर 25 सरकार ठाणयलें मनान घेतलें जाल्यार ते अख्खे गोंयचे कंपनी गोंयच्या लोकां खातीर उपलब्ध करून दिवंक शकता आसली. सरकाराची फक्त इच्छा जाय. सो हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां सांगता, हेच सरकाराक म्हणिना, फुडले सुद्दां येतली सरकार आनी येत रावतली सरकार, तेंच्यांनी सगळ्या जे सरकारान चलयतात ते मनशांनी हेचेर बारीक विचार करून हेचेर एक्ट करूंक जाय. आनी मांद्रेचे आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे बीचीस वर्ल्ड फेमस बीचीस आसात, ह्यो एक पार्ट जालो. सेकंड पार्ट तुमी पेडणे मतदारसंघार वचत जाल्यार मोपा सारको एक भव्य दवी इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येता. आतां तो एअरपोर्ट येता, आतां टुरिजमाचेर आमचेर भुरगे काम करता, पूण जाय तसो जो टुरिजम डेवलपमेंट जावंक जाय तो जाल्लो असो म्हाका दिसना, जाल्लोच दिसना. आमी खूब अजुनूय कल्लंगूट बागा ती सायड पळयत जाल्यार अजुनूय आमी खूब फाटी आसा. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप जावंक जाय. आनी आमचे हांगा मेन म्हटल्यार प्रॉब्लम कितें आसा, आमी फक्त रेस्ट्रिक्ट टू सिजनल उरतात हांगा. म्हणजे मार्च एप्रील जालो म्हणजे हांगा सिजन काबार, मागीर डायरेक्ट 4 म्हयने आमचे भुरगे सगळे बेकार. सो ते जावपाक जायना. सो 12 म्हयने सिजन आसतलो की 12 म्हयने ट्युरिस्ट येतले अशें कितें तरी गव्हर्मेंटान प्रयत्न करपाक जाय. आनी सेकंड इज मोपान सुद्दां एम्प्लॉयमेंट भरपूर क्रिएट जातलो. पण तो कितपत पेडण्या तालुक्याच्यान भुरग्यांक तो फायदो जातलो ते गव्हर्मेंटान पळोवंक जाय. आतांच जर गव्हर्मेंट पळय आतां कन्स्ट्रक्शन स्टार्ट जालां आनी 4-5 वर्सान म्हाजे हिसपान 6 वर्सान एट द मोस्ट एअरपोर्ट वील बी रेडी. सो आतांच खंय तरी ते फुडें फ्युचरान जे वेकन्सीज निर्माण जातल्यो त्या एअरपोर्टाच्या माध्यमांतल्यान तेजे प्रशिक्षण भुरग्यांक दिवन म्हणजे एटलिस्ट ते लागपाचें म्हणजे इंटरव्यूक तरी वचपाचें आमच्या गव्हर्मेंटान तांकां फिट करूंक जाय. ते आतां करपाची गरज आसा. एकदां स्टार्ट जाल्या उपरांत नोकर भरती जाल्या उपरांत मागीर ट्रेनींग दिवन कांयच जावचें ना, कांयच फायदो जावचो ना. सो गव्हर्मेंट शूड एक्ट नाव. नाल्यार मोपा एअरपोर्ट पेडण्या तालुक्यान तेचो अभिमान, पण आमचे भुरगे आसचे ना ते कामाक, हेचें दुख्ख आसतलें. सचिन भाई हेंची वळख करून एक्चुली दिवपाची गरज ना. आदली मंत्री संगीता परब हांचे ते चिरंजीव फॅमिली म्हटलें म्हणटकूच म्हाका उगडास जालो आनी तांचें सुद्दां पॉलिटिकल एम्बिशन आसतलें, तितून दुबाव ना. आतां हो प्रश्न विचारल्या शिवाय ही इंटरव्यू हांव सोंपोवंक शकना आनी ते म्हाका विचारल्या शिवाय जावचेंय बीन ना. सर कितें फ्युचरान कशें कितें म्हणजे कितें आसा प्लॅन्स तुमचे सोशल वर्क एंड पॉलिटिक्स और जस्ट सोशल वर्क कशें कितें? नो ऑफकोर्स एक्चुली सोशल वर्क फॉर मी एटलिस्ट एंड पॉलिटिक्स इज ऑल टुगेदर डिफरंट थिंग्स. हांव केन्नाच सोशल वर्क केन्नाच पॉलिटिक्सान मिक्स करना. दीस इज पार्ट ऑफ माय सोशल वर्क, दीस इज नॉट पार्ट ऑफ माय पॉलिटिक्स. सचिन परब एज अ सोशल वर्कर आयज आसलो सचिन परब सोशल, नॉट सचिन परब एज अ पॉलिटिशियन. आयज तुमकां तें सांगता, आयज जर म्हाका कोणी म्हटलेलें सुद्दां की हांव सेकंड सचिन परब इन पॉलिटिक्स, म्हाका म्हटलेलें सर सचिन तुका आमी पार्टिसिपेट जाता जॉब फेरान, पूण तुवें केन्ना इलेक्शन रावलें तुका मत मागतलें केन्ना लायफान पडचें ना. तुवें तो भुरगो तेच्या भुरग्याचें काम जातलें हें हांव जातीनी लक्ष घालपाचो. कित्याक ह्या मता खातीर हांवें करूंक ना. हे गरज आहा आयज आमकां भुरग्यां खातीर, हे गरजे खातीर केला. म्हाजे हिसपान चड करून इलेक्शनाच्या हांव कितें म्हणटात ते रिंगणांत उतरतले नक्की. ओके ग्रेट सर, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्युचर सर. आणि वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर सच अ स्प्लेंडीड अँड एक्सलंट इनिशिएटीव दॅट टू इन अ मोर्जीन विलेज. तुम्ही सक्सेस करून दाखयलो की विलेजीन एक मेगा जॉब फेअर विथ ओवर 1000 एंट्रीज सक्सेसफुल जावं शकता. हॅट्स ऑफ टू यू सर. थँक्यू सो मच. थँक्यू. सो
कांय वेळा पयलीं आमी सचिन परब ह्या पेडणे तालुक्याचो खास करून मोरजे ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो धडाडीचो युवा नेता हेचे कडेन आमी उलयले. तेजी आयडिया तेजे इनिशिएटीव तेणी सगळ्यांक लागीं हाडलें. पण हेजें एग्जिक्युशन जें आहा तें दॅट वॉज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी तें केलां 1 लाख कन्सल्टन्सी सर्विसीस आनी तेजे पार्टनर सुजीत सिंग आमच्या बरोबर आहा. सर वेलकम टू दीस प्रोग्राम अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू ऑल्सो फॉर सच अ नायस इव्हेंट अँड सक्सेसफूल इव्हेंट. इट वॉज रियली म्हणजे द रिस्पॉन्स वॉज व्हेरी गुड. आम्ही जरी बेश्टे सांगलेले इट इज कॅप्चर्ड इन द कॅमेरा. Okay. Captured as well as the datas are maintained. There is nothing fake. Datas are kept. All the records are there along with the online registrations. आम्ही locally सगळे ऑफलायन रजिस्ट्रेशन सुद्दां आसले ते सगळे डेटाज आहा. आनी हे कशें आहा की चडशे आमी जॉब फेरान पयलां आसतले एवरी टायम भुरगे येतात इंटरव्यूज दिता पर्टिक्युलर कंपनीन वयता आनी चल्ले. तांची आतां केन्ना केन्ना सेम भुरग्याक दुसऱ्या कंपनीनूय गरज आसता तो भुरगो बाय चान्स मिस करता. सो हे फावटी हे जॉब फेराक आमी कितें चिंतलां की जो एक्युमुलेटेड डेटा जातलो सगळो जो डेटा ऑनलायन ऑफलायन जो डेटा आसा CV आसा जे आयच्या दिसाक हे मेगा जॉब फेर 2018 मोरजीम पार्टिसिपेट केला हो डेटा फूल तांकां आमी शेअर करतले. फाल्यां तुमी अगर खंयचे नोकरी कडल्यान परचेस करता हे करता यू हॅव टू पे इन लॅक्स बट ओवर हियर द कंपनीज हू हॅव कम दिस डेटा विल बी गिवन free to them. Sunday was the right time to do a mega job fair because there are some experienced candidate also who can come for a job fair. 750 to 800 registration आमचे जाल्लेच आहा. तितूंतल्यान एस्टिमेटेड फिगर्स हांव सांगू शकता एक अरावंड एस्टिमेट अजून काय हे ना एक अरावंड 300 to 400 एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जावंकूच जाय. ऑफर्स ऑपॉर्च्युनिटीज दिल्ले आहा भुरग्यांक.